नमस्कार, योगार तुमकां अब एनकावंटर कार्यावळीन पयलीं म्हणटाले ते की आमी राजकारणांत पावल दवरचें ना. ताच्या उपरांत तांणी पक्ष काडलो, असेंब्ली इलेक्शन लडलें आनी तातूंत एक आमदारूय निवडून हाडलो. आनी ताच्या उपरांत आतां सद्या ताणें सांगलां की आपूण लोकसभा इलेक्शन लडयतले. अशें आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन हो पक्ष. रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे मुखेली मनोज परब हांणी हालींच सांतांद्रे जाल्ल्या सभेन सांगलें की आमी लोकसभेचे दोनूय सीट गोंयचे लडयतले म्हणून. हे लोकसभेन वचपाचो विचार केन्ना आयलो आनी तांकां लागून वोट डिवायड जातले काय ना हे सगळे जाण जावन घेवपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा मनोज परब हांकां. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. यू आर मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन नाव. तुवें ऑलरेडी सांगलें की कॅम्पेन स्टार्ट्स म्हणून. कॅम्पेन ऑलरेडी स्टार्ट जाली. मदीं तुमी सांगिल्लें की आपूण लोकसभेचे उलोवच नाशिल्ले. मदींच कशें आयलें तकलेन की आतां लोकसभेक आपूण कॉन्टेस्ट करता. आमी जेन्ना हें पळयलें की गोंयचो जो आमचो आवाज आसा नाजाल्यार गोंयकारांचो जो आवाज आसा तो खंय तरी पार्लिमेंटान पावपाक कमी पडटा. म्हणजे आमचे इश्यूज जाले, आमचे लँड रायट्स जाले, आमचे जॉब्साचो इश्यू जालो, आमच्या आयडेंटिटीचो इश्यू, जे 3 जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आसा हे थंय पावपाक सामके कमी पडटा. आनी भितर आनी एक जो इम्पॉर्टंट इश्यू जो सद्या तापला तो म्हणल्यार म्हादय. आतां म्हादयक लागून सुद्दां जर फायट जावपाक जाय नाजाल्यार जो नॅशनल लेवलाचेर जो आवाज जावपाक जाय आसलो तो जायना. म्हणजे गोंयचो आवाज थंयच खंय तरी दोपडून उरला, नाजाल्यार तो कोण काडिना. सो आमकां दिसलें की गोंयकारांचो आवाज आनी गोंयकारांचो विश्वास म्हणून जर RGI आसा गोंयांत जाल्यार इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी तो पार्लिमेंटान वचून मांडचो म्हणून. खुबशे फावटी आमी पळयलें की पार्लमेंटान फक्त नॅशनल पार्टीज जाता, रिजनल पार्टीज जायना. आनी लोकूय पळयतना म्हाका मोदी प्रायम मिनिस्टर जाय म्हणून मत घालता, किंवा थोडे म्हणटा आपूण राहुल गांधीक सपोर्ट करता, कोण ममता बॅनर्जी. तुका मत घालतना कोणाक प्रायम मिनिस्टर म्हणून पळोवपाचो? ना, प्रायम मिनिस्टर कोण तो आमकां सद्या तरी आमी तें चिंतूंक ना. आमी चिंतला की गोंयकारांचो आवाज हो इश्यूज थंय पावपाक जाय जे पावना. आनी सेकंडली रिजनल पार्टींचे जर आमी पळोवपाक गेल्यार हेच्या पयलीं MGPचोय आमचो गोंयचो लोकसभा मेंबर आमचो MGP सर रमाकांत कलप ते पावल्ले आसा, लॉ मिनिस्टर जाल्ले आसा. मागीर हेच्या पयलीं UGDP जाल्लो आसा, चर्चील जाल्लो आसा. तेच्या पयलीं महाराष्ट्र गोमंतक वाटी रिजनल पार्टी जावन पावल्या. हें सगळें जेन्ना गोंयांत जालां, हें फक्त गोवाच अशें न्हू. आयज जर आमी सावदर्न सायड्स गेले, जर आमी तेलंगणा गेले, आयज तेलंगणा गेले जाल्यार KCRची पार्टी आसा, आयज तेंचे MPs आसा. आयज तूं आंध्र प्रदेश गेलो जाल्यार YSR काँग्रेसचे हें आसा. मागीर आमी जर तमिळनाडू गेले जाल्यार थंय स्टॅलिनाचे पार्टीचे आसा. सो हेचो हें अशें ना की फक्त काँग्रेस नाजाल्यार BJP आयज फक्त थंय आसा म्हणून. ताका लागून NDA UPA दोनूय जे चलता. सो भितर काँग्रेसी वांगडा पार्टीज आसा नाजाल्यार BJP वांगडा पार्टीज आसा, रिजनल पार्टीज आसा. NDAन मेजप काय UPAन मेजप? आमी NDAन तर वचपाचेंच ना. कित्याक जे BJPन जे आयज मेरेन जे केलां आनी स्पेशली गोंयची जी परिस्थिती केला जाल्यार NDAन वचपाचो प्रश्न येत ना. BJP वांगडा प्रश्न तर येना वचपाचो. कित्याक BJPन जो बिट्रेल गोंया वांगडा केला, म्हणजे काँग्रेसीक वाजोवन लोकांनी BJP काडलेली की खंय तरी बदल घडटलो, परिवर्तनाचो नारो तेंच्यांनी लायल्लो. पूण हेंच परिवर्तन आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीकून आनी डेंजर लेवलाचेर पावयल्लें आसा हेंच्यांनी. सो तो प्रश्न येत ना. उत्तर ना. NDA ना म्हणजे UPA म्हणजे आतां जर आमी राजकारण पळयलें, भारताचें राजकारण, जाल्यार डिफरंट न्यूज येता, डिफरंट मिटिंग्स जातात. सो तेंच्या वांगडा फायनली कितें जातलें, कोणा वांगडा मिटिंग्स जातले, नाजाल्यार तेंचें कोलॅबोरेशन कशें जातलें, एंटी BJP जें हें आसा तें कोलॅबोरेशन टायप्स कशें जातलें, हें फ्युचर कोर्स ऑफ हितून टायमान कळटलेलो. एंटी BJP फोर्सीस म्हणटा की आमी डिवायड जावचे न्ही, म्हणून एकठांय जावचे, हो एक थॉट येता. आनी फाल्यां समज तसो थॉट आयलो आनी जाल्यार तूं काँग्रेसी खातीर किंवा खंयच्याय पक्षा खातीर लोकसभा निवडणुकेंतल्यान माघार घेतलो? काँग्रेसीचे जर पळोवपाक गेले जाल्यार फक्त आतां कर्नाटका इलेक्शन हें मातशें तेंचें रिवायवल कशें आसा. पूण बाकी जर तुमी तेचे परफॉर्मन्स पळयत जाल्यार तितलें तें जशें आसपाक जाय तशें ना. आनी सेकंडली जर काँग्रेसीक दिसता की ते दुसऱ्यांक घेवन वचोन, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींक घेवन वचोन जर ते नॅशनल लेवलाचेर इम्पॅक्ट करपाक सोदता नाल्यार शकता, जाल्यार थोडे पार्ट्स तांकां रिजनल पार्टींक सोडचे पडटले. जेन्ना रिजनल पार्टी खंयची एका स्टेटीक लागून आवाज काडटा आनी ग्रो जाता आनी स्ट्रॉंग जाता जाल्यार त्या पार्टीक तेंच्यान तो स्पेस सोडपाक जाय. एवरी टायम सावथांतले ते सोडूंकच शकना, कारण ते सिटींग MP आसा, ते लोक सावथांतले काँग्रेसी बरोबर आसा. ते सोडूं शकना. हेचो मिनींग हें न्हू की तेंच्यांनी सोडपाचो न्हू.
जर तांकां गोंयचे खरेंच पडलां आनी जर ते सगळे एंटी बीजेपी सगळ्यांक वांगडा घेवन वयता जाल्यार तांकां सोडचें पडटलें, कित्याक गोंयांत फक्त 2च सिटां आहा. बाकीचे तेंचे स्टेट्स आसतले, आतां कर्नाटकान ते कंटेस्ट करतले, राजस्थानान करतले, मागीर युपीन करतले, मागीर आमचे ते मध्य प्रदेशान करतले, ज्या जाग्यार काँग्रेस आसा बरी आहा. सो ते मेजर व्हडल्या स्टेटीन तेंच्यांनी करपाचें. सो गोंयांत 2 सिटां आपल्या दी म्हणटात. सोडपाकूच जाय. जर तांकां दिसता एंटी बीजेपी, जर आमी ते खरेंच एंटी बीजेपी आसा जाल्यार सोडटले, कित्याक हेच्या पयलीं लोकांनी तांकां चान्स दिलो, तेंच्यांनी काय आमकां दिवंक ना. आमकां जे रिटर्न्स मेळपाक जाय आसले गोंयचे ते रिटर्न्स आमकां काय मेळोंक ना. सो यू आर ट्रायड एंड टेस्टेड. असेंब्ली इलेक्शनानूय लोकांक तुमकां 2 फावटी चान्स दिलो, तुमी कितें केलें तें सगळ्या लोकांक खबर आसा. सो म्हाका दिसना की आनीक तांकां इलेक्शनाक रावपाचो आनी रायट आसा म्हणून गोंयांत तरी. काँग्रेसीन इलेक्शनार रावपाचेंच न्ही. एक्चुअली गोंयांत रावपाकूच जायना, कित्याक 11तले आतां 3 MLA उरला. बाकी तुमकां गेल्या फावटी पयले 17तलो लास्टाक फायनली एकटोच उरलो. सो ह्या काँग्रेसीक एक्चुअली रायट ना. कायद्यान जर पळोवपाक गेले आनी आमी जर एथिकली जर पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसना तांकां रायट आहा. 2 सीट आपल्याक काडून दिवचे अशें मागतात. आमकां दिवपाचें अशें म्हणना, पूण आमी कंटेस्ट करतले. मागीर ते Support दिवपाचें करचो. काय ना ते तेंचेर आसा न्हू. जर ते खरेंच एंटी बीजेपी आसा सपोर्ट करतले. एक काँग्रेसीच कडल्यान अपेक्षा आसा काय आम आदमी पार्टी कडल्यानय अपेक्षा पळय, आसा? आम आदमी पार्टीचे जर पळोवपाक गेले जाल्यार तेंची वोट शेअर आमकां जितली दुसऱ्या आमची आसा नाल्यार काँग्रेसची आसा तितली तेंची वोट शेअर ना. आनी नॉर्थाक जर पळोवपाक गेल्यार तेंचे एक्झिस्टन्सूच ना, ऑलमोस्ट काबार जाले ते. सो सावथाक सुद्दां 2 जर तेंचे ते मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली मेंबर्स जर सोडले, MLA सोडले जाल्यार बाकीच्या कडेन तेंचो जो फोर्स आसपाक जाय ना जाल्यार जी व्हॉलंटियर बेज आसपाक जाय, ग्रावंड लेवलाचेर काम जावपाक जाय, ते जायना, ते दिसना. सद्या तरी दिसना. सो आमकां दिसता की जर आम आदमी पार्टीन जर रावता ते जाल्यार परते जशे 2017 इलेक्शनाक तेंच्यांनी वोट स्प्लीट केल्ले, बीजेपीक जिखयल्ले, 2022 तेंच्यांनी भरपूरशा जाग्याचेर आमचेय वोट स्प्लीट केले. सो तांकां जर वोट स्प्लीट करपाचे जाल्यार ते रावताले, ना जाल्यार रावचे ना. हांगा एक आमी बारीक पळयला की आप म्हणटा की तुमी वोट स्प्लीट केले, काँग्रेस म्हणटा की तुमी वोट स्प्लीट केले, तुमी म्हणटा तांणी वोट स्प्लीट केले म्हणून. पळय, जेन्ना एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी येता तेन्ना ती वांगडाच ग्रो जायना. हेच्या पयलीं BJP येयल्ली नाजाल्यार आपू येयल्ली तेन्ना कोणूच डायरेक्ट ग्रो जावंक ना. आयज जर तेंचो सरकार जाला, हेच्या पयलीं तेंचे बाकीच्या कडेन ते कंटेस्ट करता. आतां तुमी पळयलां कर्नाटकान ते आपान कंटेस्ट केला, सगळ्या कडेन डेपॉझीट जप्त जाल्लें आहा तेंचें. गुजरातानूय कितलेशेच कडेन तेंचें हें जप्त जालां आनी कितलेशे कडेन तेंचें BJPक जिखयल्लें आहा. सो जर तो फॉर्मुला ते आमकां लायता जाल्यार तोच फॉर्मुला तेंकांय लागता. ज्या जाग्याचेर काँग्रेस स्ट्रॉंग ना त्या जाग्यार काँग्रेस वोट स्प्लिटर म्हणून पळयता आसतले. सो हे वोट स्प्लिटराचो जो टॅग आसा पळय, इट डिपेंड्स की तूं खंयच्या लेवलाचेर काम करता आनी तूं खंयच्या लेवलाचेर तूं मतां घेता तो. सो इट इज नॉट की तूं इलेक्शन कंटेस्ट करता म्हणजे तूं वोट स्प्लिटूच करतलो म्हणून. आनी स्पेशली रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेंचो एक MLA आसा, 10% वोट शेअर आसा, मोर दॅन आप नाल्यार TMC, गोवा फॉरवर्ड, MGP, जाल्यार आमी वोट स्प्लिटर जावपाकूच शकना. परत सेम गजाल जातली लोकसभा इलेक्शनाक. अशें दिसतलें की तुमी भाजपाक निवडून दिवपा खातीर ओपोजिशनाचे वोट स्प्लीट करपा खातीर तो उबे आसा आनी खास करून त्या पॉकेटांनी जंय BJPक मतां पडची ना, नॉन BJP वतली ती आपूण घेवपाक. बट नॉन BJP आसा कोण हो एक प्रश्न आहा न्हू. नॉन BJP कोण? आतां सावथ गोवा MP सार्दीन, तेचो तो तूं सिंपल घे, तो खोला गांवूच घे जो दत्तक घेतलो तेणी, मॉडल विलेज करतलो म्हणून भाशणां ठोकलेली, संसद ग्राम हितून तेच्या स्किमी अंडर तो घेतलेलो. तेचें कितें डेव्हलपमेंट केलें? एक MP जो आसा, एक गांव जर तो एक राखपाक मॉडल करपाक शकना, इतलो फंड येवन वर्साक 5 करोड फंड येता तांकां, म्हणजे 25 करोड तांकां फंड आसा, जाल्यार तेतून जर तो एक गांव डेव्हलप करपाक शकना जाल्यार तो 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें करतलो? हो एक प्रश्न. आनी सेकंडली आमचे गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा ते जर पार्लिमेंटान पावना आनी जर हेंच्यांनी पावोंक ना जाल्यार हांकां निवडून हाडून फायदो कितें? सो एंटी BJP जी स्पेस आसा पळय ती इतली वर्सां आमी काँग्रेसीक दिवन आमी आतां ह्या 2 टर्माक तर काँग्रेसीक दिवन तर लोकांचो विश्वासघात जाल्लो आसा. हे लोकांक कडेन अक्षरशः फटिंगपणां जाल्लीं आसा आनी तो स्पेस फूल ओपन आसा. सो आमकां दिसता की जर काँग्रेसीन फटयले, इतली वर्सां तुमकां चान्स दिलो, तुमी काय करूंक ना, तो स्पेस आमी घेवचो, रिजनल पार्टीन घेवचो. हाऊ डू यू डिफेंड दीस एलिगेशन की यू आर पार्ट ऑफ BJP स्ट्रेटेजी की ओपोजिशनाचे वोट एका जाग्यार व्हरून पार्क करप आनी आपले जे वोट आसा ते इंटॅक्ट पळय, हें जर आसलें जाल्यार आमी सान आंद्रेन जिखचे नासले. पयलीं म्हटल्यार तें
आयज जर सानंदरेन आमचो MLA आसा जाल्यार BJPच्याच कॅन्डिडेटाक उडोवन थंयसर जिखोन तो लोकसभेचे त्या जागेचेर आसा. लोकसभेक सुद्दां तुका सांगलें तशें की लोकांक एक नवो पर्याय जाय, लोकांक एक नवो ऑप्शन जाय. आनी आतां जर काँग्रेस आनी BJP फाटल्यान जर थर्ड लार्जस्ट खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसा दॅट इज RG. आनी जेन्ना काँग्रेसचे जर 8 MLA गेले म्हटल्यार फाल्यां जर तूं वोटींग जर तेंचें धरलें तें वोटींग जर मायनस केल्यार वी आर व्हेरी नियर टू काँग्रेस. ऑलमोस्ट सेकंड पोझिशनाचेर गोंय आहा आमी. तांचे तीग जाणां या आमदार. फक्त तिगूच जाणां. सो हें सगळें जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार इट इज RG ऑलमोस्ट टचिंग हें काँग्रेस इन वोट शेअर. सो वाय आर वी कॉल्ड वोट स्प्लिटर्स? आमी वोट स्प्लिटर आमकां स्वताक तरी मानिना आनी लोकूय आमकां मानिना, कित्याक लोक आतां रिपेंड करता काँग्रेसीक वोट करून. ज्या जाग्यार आमी लोकांक सांगताले की काँग्रेसीक वोट करूं नाका म्हणून, त्या लोकांनी काँग्रेसीचेर विश्वास दवरलो, मारलो, परते एकदां बिट्रेल जालें, परती फटींगपणां जालीं. सो लोक आतां विटलेले आहा. दुसरी गजाल म्हणजे कॅन्डिडेटा विशीं आतां कोण कॉन्टेस्ट करता? आर यू कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम अजून ते फायनल जावना. आमचे अजून कमिटीज, आमचे स्टेट लेवल कमिटीज जाला, थोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी लेवल कमिटीज जाला. एकदां आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी कमिटीज बाय जून एंड जुलय 15 म्हटल्यार आमचो टार्गेट आसा. सगळे कमिटीज जाल्या उपरांत आमी वील टेक अ कॉल आमचे मिटिंग्सांतले आनी वी वील टेक अ कॉल की कोण कॅन्डिडेट जातलो. आर यू इंटरेस्टेड? अजून तरी काय फायनल जावना. तूं मदीं एक स्टेटमेंट केल्लो इंटरव्यून, आपूण CM कितें आपूण PMूय जावं शकता म्हणून. स्टेटमेंट केल्लो, पूण पळय कशें आसा, फाल्यां भुरग्यांनी जर म्हाका सांगलें तूं राव म्हणून जाल्यार हांव रावतलो. पूण हेचो मिनींग हें की हांव रावतलोच नाल्यार म्हाका रावपाकूच जाय म्हणून. सगळें टोटल कितें आहा पळय, आमचे जे भुरगे जे आसतले, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते डिसायड करता. दे वील टेक अ कॉल. नॉर्थ आनी सावथ दोनान दोन कॅन्डिडेट दवरतले. येस. प्रॉमिनंट फेस आसतलो. प्रॉमिनंट फेस आसतलो. प्रॉमिनंट फेस म्हटल्यार हेंय तुमकां सांगता की आमी कोणाक इम्पोर्ट करून हाडचें ना दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्यान, ना जाल्यार जो बेस्ट ऑफ फामाद आसा, फक्त नांव आसा, कर्म ना, असो मनीस आमी हाडचे ना. आमचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक काम केल्लोच भुरगो आसतलो. सो हेंय लोकांक सांगता की तो फाल्यां भुरगो तेज्या कडेन पयशे नासात, नाजाल्यार तेज्या कडेन व्हडले तेज्या कडेन म्हणटा तशी मसल पावर नासतली, बट हो असो भुरगो आसतलो जो गांवां भोंवन लोकांचे प्रश्न अंडरस्टँड करून लोकांचो आवाज जावपाचो तो कॅपेसिटी दवरता, कापासितात दवरता. फंड खंयच्यान येतलो? फंड गेल्याय फावटी इलेक्शनाक आमच्या कडेन तितलो फंड नासलो की ह्याय फावटी आतां तुमी जर पळयता आमी आमचे भुरगे ग्रामसभेन एक्टीव आसा, ग्रामपंचायतींनी एक्टीव आसा. आमी दीस एवरी टायम आयज जर गोंयकारांचे इश्यू घेता जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगेच घेता. सो एक थोडो मिनिमम फंड लागतलो. ताका लागून फुडल्या म्हयन्याच्यान आमचे मेंबरशीप ड्रायव्स आनी ECS ड्रायव्स आमचे चालू जावपाचे. सो आमची पॉलिटिकल पार्टी ही गोंयकारूच चलयता, तो फुडें गोंयकारूच चलयतले. आनी आमकां की लोकांक पयशे वाडपाक पयशे नाका, आमकां फक्त ऑर्गनायजेशन चलोवपाक पयशे जाय. आनी म्हाका दिसता की तितलो फंड तरी गोंयकार 100% आमकां दितले. प्रत्येक इलेक्शनाच्या पयलीं तुजें हें आन्सर आसता की गोंयकारांक पयशे दिवपाची गरज ना. पूण आफ्टर इलेक्शन तुजो स्टेटमेंट आसता की आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले, बाकीच्यांनी पयशे उधळ्ळे, ताका लागून आमचे खुबशे कॅन्डिडेट येस. पडले. पळय कशें आसा, आमकां ऑर्गनायजेशन बिल्ड करपाक पयशे जाय. आमी ते ना म्हणत ना. आमकां ऑर्गनायजेशन चलोवपाक, ही पार्टी चलोवपाक पयशे जाय आनी तो आमी डिमांड लोकां कडेन करतले. आतां लोकसभाक 1 वर्स आसा. तो 1 वर्सान आमकां कितलो खर्च जातलो, कितलो आमकां बेजीक आमचो मंथली आमचे एक्सपेन्सीस कितें आहा, हें सगळें आमी लोकां फुड्यान फुडल्या म्हयन्यान दवरतले. तुजो स्टेटमेंट आसता की कॅन्डिडेटांक पयशे वांटपाक मेळूना म्हणून कॅन्डिडेट हारले. ना, कॅन्डिडेटांक वाडपाक म्हणजे तेच सांगता कितें की ऑर्गनायजेशन चलोवपाक. कॅन्डिडेट इज अ ऑर्गनायजेशन. ते ऑर्गनायजेशन फॉर एक्झाम्पल आमकां बॅनर लावपाक जाय, आमकां पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय, आमकां मिटिंग्स घेवपाक जाय, आमकां थोडे एक्टिविटीज करपाक जाय, आमकां अवेरनस करपाक जाय. हेका सगळ्याक फंड लागता. लोकांक दिवपाक न्ही, बेजीक लोकांक वोटरांक पे करपाक म्हणजे पयशान. आतां RGचो प्रेझन्स. आतां फॉर एक्झाम्पल जर तूं गांवांत जर येता, बायलां आसा, एक खेडो गांव, सामको गांव आसा, तो गांवांत सपोज बायलां आहा जे मोबायल यूज करिना, जेंच्या कडेन थोड्या गांवांनी इंटरनेट ना, सो त्या लोकां कडेन आमी कशे पावतले? ते अवेरनस क्रिएट करतलो की जर आमकां मिटींग दवरचें पडलें, अवेरनस कॅम्प्स दवरचे पडले, आमचे जागृताय करची पडली. सो हेका फंड लागता न्हू. भुरग्यांक पावपाक, भुरग्यांक भोंवपाक पेट्रोल कॉस्ट आसा. सो खंय ना खंय तर तेतून आमी कमी पडले लास्ट टायम. आमी मागीर एनालायज करतलो फाटलो स्टेटमेंट तुजो, असेंब्ली इलेक्शनाक आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले म्हणून आमी कमी पडले म्हणून. म्हणजे कितें ऑर्गनायजेशनाक पयशे नाशिल्ले, डेफिनेटली लोकांक दिवपाक पयशे नाशिल्ले. ना, ऑर्गनायजेशन आमकां लोकां मेरेन पावोवपाक आमच्या कडेन पयशे ना जाले. कित्याक जर आमी आतां सोशल मिडिया धरल्यार, सोशल मिडिया सुद्दां जर चलयतले जाल्यार ताका आमकां कोणाक पेमेंटाचेर भुरग्यांक दवरपाक मेळोंक ना. व्हडले ग्राफीक डिझायनर, व्हिडिओ एडिटर्स आमकां हाडपाक मेळोंक ना, हायर करपाक मेळोंक ना, आमकां लोकां मेरेन पावोवपाक मेळोंक ना. कित्याक आमच्या कडेन तितलो फंड नासलो, तितले मिटिंग्स कंडक्ट करपाक आमकां मेळोंक ना, तितले एक्टिविटीज करपाक मेळोंक ना. आनी हेका सगळ्याक फंड लागता. आनी हे सगळें आमी लोकां फुड्यान दवरतले की नेक्स्ट 1 वर्साक RG कितलो पयसो जाय. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एकूच पार्टी अशी आहा जी
खंयच्या माफिया कडल्यान लँड माफिया नाल्यार कॅसिनो कडल्यान पयशे घेयना. आमची आयज पॉलिटिकल पार्टी जर चलता जाल्यार एक्सक्लुझिवली रेव्होल्युशनरीज पावर्ड करता आनी सेकंडली जे गोंयकार पयशे दिता 1000 जावं 2000 10,000 15,000 तेंच्या विशान जे पयशे दिता पळय तेचेर ही पॉलिटिकल सो पार्टी पार्लमेंट इलेक्शन जालें की जिखू किंवा हरू पयसो हो तूं प्रश्न काडचो ना की आमी पयशांक ना खातीर पयशां खातीर न्हू. आमी तुमकां सांगता तेच सांगता कितें आमी फुडल्या म्हयन्यान लोकां फुड्यान दवरतले की हो आमकां मिनिमम पयसो जाय. ओपन पब्लीक सांगतले ओपन पब्लीक सांगतले वयल्यान आमी खंयसर एक्सपेन्स तेचो करतले तें आमी लोकांक दितले. कित्याक आमची फुडल्या म्हयन्यान वेबसायट लॉन्च जाता भितर मेंबरशीप ECS हें सगळें आसतलें. सो लोकांक कळपाक जाय की तेंच्यान दिल्लो पयसो खंय वयता आनी ते आमकां पयसो कित्याक जाय पार्टी चलोवपाक. लोकांक कितें दिसता आरजी अशी चलता म्हणून खुबश्या जाणांक दिसता की कितें पार्टी आतां काय इलेक्शन ना. पूण ते इलेक्शन मेरेन मोमेंटम बिल्ड करप लोकां मदीं जागृताय हाडप नाल्यार जागो दवरप नाल्यार इश्यूज घेवप हे सगळ्याक पयसो लागता आनी तो पयसो कितलो जाय तो आमी लोकांक सांगतले. पयशाचोच विशय आयलो म्हणून एक एलिगेशन जाता की सर्टन सेक्शन जे खास करून एब्रॉड आसा आनी गोंयकार जे भायर आसा ते तुका फंड करता लुकींग एट की बाबा हेका आमी पयशे दिले हो बाय सांबाळटलो म्हणून. इज इट ट्रू? पळय सगळे जाण नॉट ओन्ली भायर गोंयान जे आसा ते फंड करता आनी हे अशें न्हू की भायल्यान फंड येता तो करोडांनी आसता म्हणून. करोडांनी कोण तरी 10 करोड 20 करोड 30 करोड धाडटा अशें न्हू. लोकांक ते मीथ क्रिएट केला एक ते लोकांच्या भितर एक इल्युजन क्रिएट केला की आरजीक म्हटल्यार भायल्यान युकेच्यान खूब फंड येता म्हणून. तशें ना. तुमी खंयसरूय तुमी युकेचे जे तुमचे फ्रेंड आसतले नाल्यार तुमी तांकां विचारा की तुमी कितलो फंड दिला अजून मेरेन. सो एक सर्टन लिमीट मेरेन फंड कोणूय मनीस दिवपाक शकता. अशें न्हू की करोड काडून दितलो. एक कोण 10,000 दितलो कोण 1,00,000 दितलो कोण 50,000 दितलो कोण 20,000 दितलो आनी तितून जे पार्टीक रन जावपाक जाय पळय तेका तितले पयशे लागतात. कित्याक आयज जर आमी BJP गेल्यार 3,500-4,000 करोडाची पार्टी आसा. काँग्रेस धरी जाल्यार मोर दॅन 1,500 करोडाची पार्टी आसा. बाकीचे पॉलिटिकल पार्टींचे लिडरांचेच एसेट मोर दॅन 10 to 15 CR आसा. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयच्या दिसा एकाउंटार जर आमी पळयत जाल्यार आमच्या कडेन 3 ते 4 लाख रुपया आसतले. तितलेच? येस. दुसरी गजाल म्हणजे शिंदे कडेन तुजे अलायन्साचे भितर तांणी जेन्ना आयिल्ल्यान गोंयान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेन्ना तांणी ना म्हणून आशिल्लें. ताचे उपरांत तुवें रिएक्शनूय दिवनाशिल्लें. मीन्स सायलन्स इज एक्सेप्टन्स. ना आमी रिएक्शन दिलो. हांवें फेसबूक लायव्ह केल्लो तेन्ना जेन्ना तेंचो मनीस येवन तो लिडर येवन तेणी स्टेटमेंट केल्लें तेन्ना आमी ताका ओपन चॅलेंज केल्ली. हें केल्लें की तो जर म्हाका वळखता आनी हांवें ताका जर फोन मारला नाल्यार तेजे कडेन मिटींग जाल्यार तेणी प्रूफ दाखोवचो खंय तो. आनी जर तो गोंयान येयला जाल्यार गोंयान येवन जर म्हाका जर तो वळखता जाल्यार म्हाज्या कडेन तेणी म्हाका कित्याक फोन मारूंक ना नाल्यार म्हाका कित्याक मेळोंक ना. सो हें जें आसा पळय टायअप्स आसा पळय टायअप्साची आमकां गरजूच ना. टायअप्साची जर गरज आसली जाल्यार आमी फंड मागचे नासल्यार मिटिंगेक बॉक्सां भोंवडचे नासल्यार आयज जर तुवें ऑफिसान येतात तुवें म्हटलें की हांगा डेकोरेशन तुमचें तें आसलें तें हांगा कित्याक ना. सो आमच्या कडेन तितलो फंड ना. कित्याक हे ऑफिसाचें कित्याक लास्ट टायम ऑफिस आसलें तें आमकां डोनेट केल्लें. हें ऑफिस रेंटेड स्पेस आसा. सो आमकां तें कशें चलयता हेंच आमकां चिंतचें पडटा. आनी तेकाच लागून आमी गोंयकारां कडेन दवरतले की हें ऑफिस चलोवपाक आनी ऑर्गनायज चलोवपाक हो फंड जाय तुमी दिवपाक जाय. आनी आमी लोकांक इतली प्रॉमीस करता की खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान नाल्यार खंयच्या माफिया कडल्यान आमी फंड घेवपाचें ना. कित्याक हें रेव्होल्युशन हें मुवमेंट आसा तें आमकां प्युअर दवरपाक जाय आनी तें आजून मेरेन प्युअर आसा. तें ह्या फुडें प्युअरूच आसतलें. लोक आबूज जाले जेन्ना तुवें एकनाथ शिंदे बरोबर फोटो घातलो, राज ठाकरे बरोबर फोटो घातलो. तुजी आयडियोलॉजी हिंदुत्वा वटेन दिसपाक लागली. तशें कांय ना. कित्याक आमी जर आमचो तुका जर ईमेल ID आमी दाखयत जाल्यार आमी सगळ्यांक आमी KCRाक मेसेज केल्ली आसा. आमी केरला CMाक मेसेज केल्ली आसा. आमी तमिळनाडूक केल्ली आसा. YSRाक केल्ली आसा. KCRाच्या KTRाक केल्ली आसा. सो अशें सगळ्यां कडेन आमी अपॉयंटमेंट मागल्या आनी पटनायका कडेन आमी मिटींग मागलेली आसा. सो सगळ्यां कडेन आमचें सद्या मिटींग घेवप आनी तेंच्या PA कडेन उलोवप आमचें चालू आसा. सो जेन्ना तांकां फावतलें तेन्ना आमचें मिटींग जातली आनी हें जातलें. आमची फाल्यां उद्धव ठाकरे वांगडा लास्ट टायम मिटींग आसली. ऑलमोस्ट मिटींग डन जाल्ली. पूण कितें जालें तेन्नाच ते NCP BJPन वयता तो बोवाळ जालो आनी ती मिटींग खंय तरी आमची पोस्टपोन जाली. हेचो मिनींग हें न्हू की आमी फक्त तांकां मेळ्ळा आनी वोगी रावला नाल्यार तांकांच मेळपाचो आमचो उद्दिश्ट आसलो. आमी इंडियेच्या सगळ्यांक आमी ईमेल केल्ले आसा. थोडे चीफ मिनिस्टराच्या PA कडेन आमचें उलोवणें चालू आसा. OSD कडेन उलोवणें चालू आसा. आनी जशें टायम मेळटलो तेन्ना तेन्ना मिटींग फिक्स जातलें. सो मोदी बरो काय राहुल गांधी बरो? आमकां गोंयान तरी सद्या तरी आजून मेरेन काय दोगूय जाणांनी काय बरें कल्याण करूंक ना. कित्याक हेच्या पयलीं स्पेशल स्टेटसाचे गजाली जाल्ले आमकां स्पेशल स्टेटस दिवंक ना. आमचे लँड रायट्स आमकां दवरपाक लागून हांगा कायदे जावंक ना. आमची म्हादय आमकां दवरपाक लागून ते काँग्रेस आसली तेन्ना ते पार्लिमेंट बॉडी ते रेजोल्युशन घेवपाक शकताले. ते आमचे कायद्यान बदल हाडूंक शकताले. पूण इंटरस्टेट रिवर डिस्प्युटाचे कायद्यान बदल हाडूंक शकताले. पूण काँग्रेसीनूय हाडूंक ना BJPनूय हाडूंक ना. सो
आयज मेरेन तरी ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्टीन गोंयचे हिते पळोवंकूच ना, कित्याक गोंयांत फक्त 2 सिटां तांकां चड मॅटर करिना. तेच जालें 2 सिटां कांय मॅटर करिना. सो फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोंयचे दोगूय जाण सुद्दां निवडून आयले आनी पार्लमेंटान गेले, इट डजंट मॅटर. या डजंट मॅटर न्हू. जो आवाज आमचो पावपाक जाय, जो आवाज आयज गोंय म्हणून आयज आमचो स्टेटूड डे. हांव सगळ्या गोंयकारांक विशूय करता की हो आयज आमचो स्टेटूड डे आसा. सो हो स्टेटूड डे आमी एक्चुअल वेन आमी सेलेब्रेट करपाक जाय. एक्चुअल वे म्हणल्यार कितें की हेचो व्हॅल्यू आमी दवरपाक जाय. आयज आमी जर स्टेटूड आमकां जर ह्या सरकारान ह्या कॉन्स्टिट्युशनान जर दिला, जाल्यार तो स्टेटूडाचो आवाज म्हणटा तो पार्लिमेंटान पावपाक जाय. वाय नॅशनल पार्टीज? आमकां स्वतंत्र स्टेटूड आसा, आमची स्वतंत्र आरजी हांगा गोंयकारांची पार्टी आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ड्रिवन पार्टी आसा, जाल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचो आवाज म्हणून लोकांनी आमकां थंय धाडपाक जाय. ह्या दोगांक धाडून पयलें कांय जावंक ना. डबल इंजीन केलें, म्हादय गेली. डबल इंजीन केलें, रिओ नॅशनलायजेशन जालें. डबल इंजीन जालें, पोर्ट लिमीट येयले. डबल इंजीन जालें, कोल हब येयलो. सो हे सगळीं जर पार्ट डबल इंजीन घालता जाल्यार वाय टू गो विथ डबल इंजीन? तरी ते म्हणटा की दोग जाणांक आनी स्पेशली गोंयकारांक उलोवपाक थंय वेळ मेळना, बिकॉज यू नीड टू हॅव अ लॉबी, यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप. येस. दोग जाण आरजीवाले कितें करता? तेकाच लागून आमी तुका सांगता सावदर्न जे स्टेट्स आसा आमचे, जेतून रिजनल पार्टी स्ट्रॉंग आसा, तेंच्या वांगडा आमी मिटिंगेक तेंच्या कंटिन्युअस फॉलोअप करता. रिजन कित्याक की आमकां जाय की तेंच्या वांगडा मेळोन ते जशे आपले रिजनलिजम ते प्रमोट करता नाजाल्यार प्रोटेक्ट करता. सो तेंच्या वांगडा मेळोन आमी आमचें रिजनलिजम आहा पळय तें प्रमोट करपाचें आनी प्रोटेक्ट करपाचें. सो 100% आयज जो मनीस आपल्या स्टेटीचो मोग करता आनी आपल्या लोकांचो मोग करता, तेका दुसऱ्या स्टेटी बद्दल तेका तें फिलींग आसतलें. आनी म्हाका दिसता की तें फिलींग घेवन आमी तेंच्या वांगडा रावन आमी आवाज काडपाक शकता, तेंच्या कडल्यान सपोर्ट मागपाक शकता, जे ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्टींनी केन्ना करूंक ना. कित्याक ते तेंचे ओपोनंट, तेंच्या स्टेटीन गेल्या थंय बीजेपी आसा, काँग्रेसूय आसा. सो तेंचे ओपोनंट सो ते तेंच्या वांगडा मेळना. सो आमकां तें टेन्शन ना की ते येतले आनी आमकां गोंयान येतले आनी आमी तेंचे ओपोनंट जातले नाजाल्यार ते आमचे ओपोनंट जातले म्हणून. सो रिजनल पार्टींचो एक फोर्स तयार करपा खातीर ऑलरेडी आमचे टॉक्स चालू आसा. लास्ट टायम एक मिटिंगूय जाल्ली रामलीला मैदानाचेर, जेन्ना रिजनल पार्टीज ऑलमोस्ट 26 पॉलिटिकल पार्टी जमलेले. आमकांय तेन्ना हे आसले, पूण आमचे तेन्ना असेंब्ली आसली सेशन, तेका लागून आमकां वचपाक मेळोंक ना. पूण आमकां भितर इन्विटेशन आसलें ऑलरेडी. सो यू वील बी पार्ट ऑफ अ लार्जर रिजनल? येस, 100%. थर्ड फ्रंट म्हणटा तसो? आमी आतां थर्ड फ्रंट जाता, कितें खंयचो फ्रंट जाता तो म्हाका खबर ना. बट आमी ते रिजनल पार्टी जे आपलो रिजन प्रोटेक्ट करता पळय, तेंचे विचार घेवन नाजाल्यार तेंचो सपोर्ट घेवन आमी आमचें रिजनलिजम जे आसा ते पार्लिमेंटान 100% दवरतले. असेंब्ली इलेक्शनान पळयलें आमी की तुमकां रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. ताजे उपरांत पंचायत इलेक्शन जाली, इफ आय एम नॉट रॉंग. ह्या पंचायत इलेक्शन जालें, तातूंत मातसो तुमकां कमी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ह्या फावटी पार्लमेंटान तुमचो जो टेम्पो देंवता पळय न्ही, ताजें रिफ्लेक्शन जालें जाल्यार तुमचे दोगांचें भवितव्य डेंजर आसतलें दोनूय कॅन्डिडेटांचें. पळय, हेच्या पयलीं जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी इलेक्शनाक देंवल्ले तेन्ना आमी कांयच नासले. 2 म्हयन्या पयलीं पार्टी रजिस्टर जावन आमी इलेक्शन कंटेस्ट केला, सिंबॉल लोकां मेरेन पावयला. ही चॅलेंज आमी तेन्ना घेतलेली. पंचायत इलेक्शनाक आमचे ज्या रितीन काम जावपाक जाय तें काम जावंक ना, नाजाल्यार आमच्या कडेन जो फोर्स आसपाक जाय, नाजाल्यार भितर कितें जाता जेन्ना वॉर्ड लेवल पॉलिटिक्स डिफरंट लेवलाचेर आसता. सो आमी भितर न्यू आसले, सो आमकांय भितर शिकपाक मेळ्ळें. बट लोकसभा इलेक्शनाक आमी आतां 1 वर्स पयलीं आमी लास्ट 4 ते 5 म्हयने जाले आमी हितून तयारी करीत आसा. आनी आमी डिफरंट भुरग्यां कडेन, सगळ्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसींतल्या भुरग्यां कडेन मिटिंग्स घेवन तेंकां विचारून आमी डिसायड केलें की आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें. हें अशें न्हू की आमी आतां डिसायड केलां आनी आतां आमी भुरग्यां कडेन वयतले म्हणून. आमचे CEC मिटींग जातात, आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी बाकीचे स्टेट लेवलचे कमिटींचे मिटींग जाता. आमी जेन्ना भुरग्यां वांगडा कॉन्स्टिट्युएंसी लेवलाचेर मेंबर्स मिटींग घेता तेन्ना आमी तेंकां विचारून हें डिसिजन घेतलेलें आहा. सो आमचो जो मोमेंटम आसा पळय, मोमेंटम ड्रॉप हो जावपाचो ना. कित्याक ZP इलेक्शन जर पयलें आमी, ZP इलेक्शनाक आमी सेकंड आसले. बीजेपीच्या फाटल्यान सेकंड वोट शेअर आरजीची आसली, काँग्रेस थर्ड आसली. सो म्हाका दिसता जर काँग्रेस थर्ड आसा जाल्यार ह्या लोकसभा इलेक्शनाकूय टॉप 2 जर फायट आसा जाल्यार इट इज BJP आनी आरजी. दुसरी कोण ना. आयज जर तूं ग्रावंडाचेर पळयत, गोंयकारांचे इशू घेवपी फक्त आरजी आसा. बाकी फक्त चल्ला ते फक्त ड्रामॅटीक कितें इशूज आहा पळय, जे कॉस्मॅटीक तेंच उलयता. रूट कॉजाचेर कोण उलयना, गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेर कोण उलयना, मायग्रंटांच्या क्रिमिनल एक्टिविटींचेर उलयना, तेंच्या बस्तींचेर कोण उलयना, तेंच्या वोटींग कार्डाचेर कोण उलयना, स्क्रॅप यार्डांचेर कोण उलयना. हेजेर फक्त आरजीच उलयता. उदकाचेर लोकांच्या गांवांत उदक वचोन उदक घेवन कंप्लेंटी दिवप, PWDक फॉलोअप करप, हें सगळें आरजीच करता. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट गांवांत येता ते आडोवपाचें काम आरजीच करता. पण ग्रामपंचायतीन वचोन लोकांचो आवाज, लोकांचे प्रश्न वचून रेझोल्युशनां घेवप आरजीच करता. सो आयज जर गोंयकारांचो आवाज उरला जाल्यार दॅट इज आरजी.
बाकी लोक डिसायड करतले की बाबा तांकां गोंयकारांचो आवाज जाय काय नॅशनल पार्टी जाय जेंच्यांनी आमकां फोंडान घातला डबल इंजीन करून ते. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस सो दिसतलो. मदींच बोवाळ जालो की आरजी खूब जाण सोडटा म्हणून. कोणें म्हटलें की नावेली कितें ग्रूप आशिल्लो भितरले लोक एग्जीट जावपाक लागले म्हणून. येस, नो डावट जेन्ना एक ऑर्गनायझेशन ग्रो जाता तेन्ना खुबशे जाण जॉयन जाता, थोडे सोडटा. आमी ते मिटिंगेकूय सांगलें की जो कोण सोडटलो तेच्या फाटल्यान आरजी रडत रावची ना, नाजाल्यार आमी स्टॉप जावपाचें ना. कोणूय सोडू तो. जर हें जेन्ना युद्ध आसा, हें जेन्ना बॅटल आमी घेतला, रेवल्युशनी चळवळ जी चालू केल्या, ही फाटीं पळोवन रडपाक न्हू, ही फुडें पळोवन एक विजन घेवन चलपाक आमी हें चालू केल्लें आसा. सो खूब जाण येतले, थोडे जाण सोडटले. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन, एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर एनी फॅमिली. हें जातलेंच, 100% जातलें. भितर कोण अशें ना की 100% येतले ते 100% रावतले. थोड्यांक लायक जावचें ना, थोड्यांक दिसतलें की आपूण भितर रावन आपणाक कांय फायदो ना, नाजाल्यार आरजीचो फुडें फ्युचर ना, वॉट एवर अशे डिफरंट मायंडसेट आसतले. सो थोड्यांक म्हाजी वर्किंग स्टायल आवडनासतली, ना थोड्यांक आरजीची वर्किंग स्टायल आवडची ना लॉंग टर्माचेर. सो ते कोण रावपाक जाय ते रावतले, वचपाक जाय ते वयतले. कितें बरें करूं, पूण दोनूय सीट तुमी कॉन्टेस्ट करता. येस, दोनूय सीट कंटेस्ट करता. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हेच्या पयलीं काँग्रेस बीजेपीक चान्स दिवन पळयलो. डबल इंजीन जेन्ना काँग्रेसचे आसले तेन्नाय गोंयचे कांय जावंक ना, जेन्ना डबल इंजीन बीजेपीचे आसा तेन्नाय गोंयान कांय जावंक ना. सो आमचो आवाज म्हणून आमी गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमी पार्लिमेंटान या, पार्लिमेंटान तो पावोवया आनी आमच्या कडेन जो बदल घडटा तो बदल आमी घडोवया. आनी ह्या स्टेटहूड डेक आमी प्लेज करया की आमी ह्या स्टेटाक लागून, ह्या राज्याक लागून आमी वावरतले आनी ह्या राज्याचो आवाज आमी नेशन वायड, नॅशनल लेवलाचेर आमी गाजयतले. देव बरें करूं. आनी कॅन्डिडेट सगळ्यात पयलीं आमी ब्रेक करतले. येस, एज ऑलवेज. देव बरें करूं. थँक्यू. ते आशिल्ले मनोज परब. ते म्हणटा की दोनूय लोकसभा सीट रेव्होल्युशनरी गोवन्स लढयतले आनी खंयच्याय परिस्थितीन लढयतले, माघार घेवचे ना. वोट स्प्लिटर्स म्हूण आमकां पळोवनाका, कारण ते म्हणटा की मॅक्झिमम वोट्स आमकां पडल्या. सो ज्या पक्षाक मॅक्झिमम वोट्स पडटा तांकां वोट स्प्लिटर म्हणून पळोवपाक जायना आनी गोंयचो आवाज पार्लमेंटान व्हरपा खातीर ते कॉन्टेस्ट करता. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsHub.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा goabalin.com. आनी तुमी हें सोंपच्या पयलीं आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाका. जस्ट click on that follow button so that you will get more such interviews. पळयत राव.